समजता सगळे जाण आम्ही एकठांय जाला आणि प्रेम तेजेकडे वाढला. एक लक्षात दवरा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो प्रेम वाडप म्हणल्यार आमचं प्रेम घटनेकडे वाडप. घटनेकडे वाडप म्हणल्यार कायदेशीर आम्ही नागरिक जातले म्हूण आम्ही एक संकल्प आपोआप घेता. तो कोणाचो असो हात धरून आणि कितें करपाची गरज ना. म्हणून इतली उपस्थिती आम्ही पळयता, ताका मान सन्मान जेन्ना आमी दिता, आमी आमचे घटनेकूय मान सन्मान दिता. आणि हो देश आमचे घटने प्रमाणे फुडें आमी येयल्ले आसा. आतां मुद्दम हांव सांगता, जेन्ना आमचे राम टेम्पल जाले, जायते लोकांक दिसलें कितें की इन्फ्लुएन्स यूज केली, मोदीन प्रेशर घायलो, आमचे मोदीजीन प्रेशर घायलो म्हणून राम टेम्पल जालें. पूण आमचे घटने प्रमाणे कितें आसा, कायदेशीर चलतले जाल्यार उच्च न्यायालयान म्हणजे सुप्रीम कोर्टान आमकां निर्णय दिलो. सुप्रीम कोर्टान निर्णय दिवचें पडलो की थिंगा राम टेम्पल जावचें म्हणून. आनी कितें दाखोवन दिलें, सिद्ध कितें केलें, बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले घटने प्रमाणे 161 इयर्स ती बॅटल चल्ली. डिफरंट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाय कोर्ट, मागीर फायनली सुप्रीम कोर्ट. कितें दाखयलें, आमी घटने प्रमाणे चलता. आमचो पक्ष आसा तोय घटने प्रमाणे चलता, आमचो प्रधानमंत्री तसो चलपाक सोदता. आनी म्हणून आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भेदभाव ना करता सगळे लोक ताका मानता. आनी तेणें दिल्ले घटने प्रमाणे आज आमी फुडें वचत आसा. म्हणून देश इतले मुखार पावला. ही कश्ट खरें जावन आसा. आनी आमी हिंगा वास्कोकार आसूं दी, मुर्मुगांव आसूं दी, आमचे दाबोले आसूं दी, आमची सगळी मंडळी आसूं दी, हांव समजता सगळे मानता. कित्याक एक देशाचे घटने प्रमाणे चलप म्हणल्यार ताका आख्खे म्हणजे जगाक मान सन्मान ते लिडरांक लोक करता. हे कांयच्या कांय करना. इट इज नॉट अ बनाना रिपब्लीक. आमचे रिपब्लीक डे आमी सेलिब्रेट करता 26 जानेवारी. आनी आमचे घटने प्रमाणे जेन्ना सगळे आमी चलता, आज आमचो कितलो उंच स्थान आसा लोकांच्या मनान, आख्खे जगाक, सगळे कंट्रीन आज आमचे वॉर चालू आसा. पूण इंडियाचो मान दुसरेच भाशेन आसा. आमकां इरानूय ते ऑयल आमकां हाडपा दिता, कितले येयले ना. आज गॅस सारके काबार सोंपपाचे आमकां हाडपा दिले. हे कित्याक देश तितलो मुखार पावला तेच घटने प्रमाणे. आनी तेच भाशेन आमकां जे कोण एब्रॉड तेंचे सोयरे आसा, केन्ना भायर वयता, पयले इंडियन म्हणल्यार मातशें फाटीं रावचें पडटलें. इमिग्रेशन लायनी सुद्दां आतां युअर इंडियन अशें आपयता, प्लीज कम म्हणटा ते. म्हणजे इतले आमचे म्हणजे वालोर आनी व्हॅल्यू जो आमी म्हणटा एज अ इंडियन आमचो मान सन्मान वाडलेलो आसा. आनी हेच घटने प्रमाणे फुडें वचून. आनी तेन्ना हांव तुमचे सगळ्यांचे वतीन, म्हाजे वतीन हांव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा नमस्कार करता. फक्त फुलां घालून न्ही, मना पासून, की इतली बरी आमकां संविधान तेणें दिलें आनी ते प्रमाणे आमी फुडाराकूय सदांच चलतले म्हणून. आतां हांगा लोकल इश्यू कितें आहा, तुमी अपेक्षा करता, तुमचे इतलो हांवूय अपेक्षा करता. हो स्टॅच्यू आहा, हे इमारत तेजे आमी जी केल्ली आहा ती केन्ना दुसरे कडेन आमी थिंगा फुडें गार्डनान व्हरपाक केला, एक ब्रँड न्यू करपाक केला. आतां म्हाका खुशी जाता तुमकां सांगपाक, ते प्लॅन फायनली एप्रूव जाला. आतां ह्या दिसांनी टेंडर येवपाचें आसा. हो पार्कूय जो आसा, हो चिकालीम पार्क, हो आमी म्हणटा तो जॉगर्स पार्क, हो चिकालीम पार्क जातलो. फर्स्ट फेज पयरूच मिटींग जाली. फर्स्ट फेजीन हांवें सांगलां आमी नोव्हेंबर म्हणल्यार कंप्लीट जावपा जाय, हे नोव्हेंबर. आनी कितें कितें इन्क्लूड कर, एक वॉकिंग ट्रॅक, भायर एक कॅस्केडींग वॉटरफॉल, अंडरस्टूड न्ही. म्हणजे वॉटरफॉल हिंगा येयल्यार ते बरेचशे वॉटरफॉल दिसतले. एक म्हणल्यार थिंगा देवूळ आहा ते शिफ्ट करपाचे, आनी सगळीं झाडां रावन फर्स्ट फेज. आनी ते फर्स्ट फेजीन पळय हिंगा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो फाटल्यान बरो पुतलो येतलो. आनी अशें आमकां क्रेन हाडून चडपाक पडपा ना. पर्मनंट बरे स्टेप म्हणजे फुलां घालपाक ती सुविधा आमकां आसतली. आनी चिल्ड्रन्स प्ले एरिया आसतली, म्हणजे तेंचे खेळपाचें आसतलें. म्हणजे कोण ना कोण एवरी टायम आसतले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्कान ते खेळटले हें तुमकां दिसतलें. आनी हें नक्कीच हांव सांगपाक सोदतां, नोव्हेंबर म्हणल्यार म्हाजे प्रयत्न आहा ते कंप्लीट करपाक. म्हणून हांवें जें काम जावपाचें आसा थोडे आयटम आहा ते कमी केला. कित्याक नाजाल्यार नोव्हेंबर म्हणल्यार जावपा ना सगळें करता म्हणल्यार. त्या मागीर नेक्स्ट फेज करया. नेक्स्ट फेजीन ते करया. आमचे तितून म्हणल्यार इलेक्शन येतले, ते इलेक्शन जावन ते करया. म्हाका तितले लोकांचेर विश्वास आसा. परतूय म्हाका लोक हाडटले म्हाका विश्वास आसा. आतां नोव्हेंबर देखून म्हाका एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टॅच्यू
वॉकिंग ट्रॅक हिंगासरले लोकां लिवड आनी बाकीचे ते म्हणजे बरें दिसपा खातीर ती ब्युटिफिकेशन हिंगाय ब्युटिफिकेशन आसतलें बेश्टो आमी पुतलो घालपाना आज तुमकां दिसता फक्त एक पुतलो पेंट केलो म्हूण बरो दिसता तो बाबडो आमचो सदां त्रास घेवन करता पूण तितलें जावपा तें पळोवपाकूच बरें दिसतलें हें म्हाजें तुमकां म्हणजे उतर जावन आसा आनी हांव हें करून दाखयतलो हांव एकदां कितें मातशें डिले जाता डिले आमकां खूब इश्यू आयले पूण आतां एक एक करून आमी सोडयले आतां टेंडर स्टेजी पावले आसा म्हणून हांव सांगपाक शकता हे अंबेडकर जयंती तरी म्हाका खुशी सांगपाक की आमचो स्टॅच्यू येतलो म्हणून ओके ते कॉन्स्टिट्युन्सीन आसतना जुवारी नगर अरुणाचलम तेन्ना युनियन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आसले ताका हाडून हांवें थिंगाय पुतलो घातलेलो हांव घालपी फर्स्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतलो थिंगा मुद्दम सांगता म्हाका तेजो मान सन्मान आसा कित्याक देशात जे बरें काम केलां आज तरी आमचे मदें ना आमचें कर्तव्य जावन आसा तांकां याद करपाक म्हणून आज 135th एनिवर्सरी आमी तांकां याद करता हेच भाशेन हे देशान बरे बरे व्यक्ती आहा तांकां याद केल्यार मातशें थोडेच तरी तेंची आयडियोलॉजी थोडे तरी तेंची तत्वां प्रिंसिपल आमी आमकां लागू करून ऑटोमॅटीक घेता तेजेर एक नागरीक बरो जाता समाजान एक बरो व्यक्ती जाता आनी तशें जाल्यारूच आमकां दिसता आमचे देशाक बरो फ्युचर आसतलो आनी अवश्य एक लक्षांत दवरा हेच घटने प्रमाणे फुडें वचोन नरेंद्र मोदी सारके लिडर आसा बाकीचे आमचे लिडर आसा तेका लागून आमचो देश फुडें वयतलो इंडिया वील बी अ सुपर पॉवर अंडर द सेम कॉन्स्टिट्युशन हे हांव सांगून हांव सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं देव बरें करूं सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी सुशील मजदे पुण्याहून आलो इथे खास जयंती साजरी करण्यासाठी. जाधव साहेबांनी मला इथं पाठवलं होतं. मला आज खूप आनंद झाला की ज्या प्रमाणामध्ये पुण्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते त्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये सुद्धा गोव्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते आणि बाबासाहेबांचा जो काही उद्देश होता तो मोठ्या प्रमाणात या सुद्धा सफल होताना दिसतो. अंधश्रद्धाला इथे पूर्णपणे फाटा दिलेला आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जो काही बुद्ध धम्म दिलेला आहे त्यानुसारच या ठिकाणी जयंती साजरी केली जाते. इथे सुद्धा कुठे DJ दिसताना आणि लोकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत पुतळा बसवायचा असेल किंवा इतर मागण्या असतील त्या इथे स्थानिक आमदारांनी त्या मान्य केलेल्या आहेत. त्याबद्दल मी त्यांना प्रत्येक धन्यवाद देतो. तुम्ही पळतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.